जेन्ना खंयचे एके कंपनीक बरे कामगार जाय, बरो स्टाफ जाय, ते जायराती एडवर्टिजमेंट दितात आनी मागीर तुज्या शिकपा प्रमाणे, तुज्या अणभवा प्रमाणे तुका ते बसयतात. तुका कितलो पगार दिवंक जाय. आतां हजारांनी न्हय, आतां लाखांनी आसा. मागीर तुका कसल्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो त्या कंपनीसून, हें सगळें उलयतात. आनी कंपनीचे फॅसिलिटी आनी पगार ह्या तरणाट्याक पसंद जाल्यार तो वय म्हणटा, ना जाल्यार ना म्हणटा. म्हणजे पगार पळोवन, तेंच्यो फॅसिलिटी पळोवन कांय जाणां काम घेतात. जेजू कितें बसयता आपल्या सिसांक, ह्या दिसांनी आमी ताचें उतर आयकलें. जेजून म्हणलें, तुमी वेताना कांयच व्हरूं नाकात, कित्याक तुमकां मुजोरी मेळटली. कोण तुमकां आपयता ताच्या घरांत रावात, तो कितें वाडटा तें जेवात खायात. तुमी फुंक्याक घेतलां, फुंक्याक दियात, अशें जेजून सांगलें. पगार ना. आनी आज जेजू म्हणटा, तुमकां धरून दितले आनी व्हरतले राजां फुडें, पातशायां फुडें वा तांच्या देवस्थानांनी व्हरतले. तुमकां मार दितले. तुजींच घरचीं मनशां तुका धरून दितलीं, कित्याक तुमी म्हजीं, तुमकां म्हजें नांव आसा, देखून तुमकां त्रास मेळटले. जायते फावटी आमचो क्रिस्तांव लोक अशें म्हणटा, आमी कितले भक्तीपणान देवाची भक्ती करता आनी सगळें करता, आमचेर हे त्रास कित्याक? हाची जाप आयच्या वांजेलांत आसा. जेजूनूच सांगलां, आमी जेजूची शिसां देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत सगळें सुखाचें म्हणूंक जायना. वय, थोडें सूख आसा, पूण आमकां त्रास आसाच आनी आसतलेच. आदीं आसले, आतांय आसात आनी हे फुडें आसतले. आतां आमी जाणा, आतां एक सरकारी काम जर मेळूंक जाय, सोंपेपणी मेळना. 10 जर थंय जागे आसात, वेकेन्सी, आनी तुका खंयच्या तरी राजकारणी मनशाचो तेंको आसा, तुका क्रिस्तांव मनशाक एक जागो मेळत. 10 जाग्यान एक जागो, उरले सगळे दुसऱ्यांक वेतात. एके वटेन ही अनीत अशें आमी म्हणूं येता, पूण हें चलता. म्हण आमी आतां कितें करुया? रडोवन बसुया? ना. आमी देवाचेर पातयेवन जें कितें आमी करूंक आसा तें करीत रावूंक जाय. तर आमकां इनाम कोण दितलो? कित्याक जेजून सांगलां, जाणी आपणा खातीर आपले आवय बापूय, घरदार, भाव भयण, घरकान, शेतां भाटां सगळीं सांडल्यान तांकां जाय तें मेळटलें आनी सर्गीचें सूख मेळटलें म्हणटा जेजू. जेजू ह्या संवसारांत चड कांय बसायना. तो बसायता आपणाच्या राजांत, थंय तुका मेळटलें म्हणटा. देखून आमी जेजूची सेवा प्रामाणीकपणान करता न्ही, कित्याक जें कितें आमी बरें करता ह्या संवसारांत तें फुकट वयचें ना, ताचें इनाम आमकां मेळटलें. देखून आमी प्रामाणीकपणान जियेता, दुसऱ्यांक बक्षिता, दुसऱ्यांक बरें करता. आतां जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करतना आमी धर्म पळयता तांचो, ना, पळोवंक फावना. कोणूय जावं, गरजेकांताक पडल्यान ती म्हजी भाव भयणी म्हूण चिंतून हांवें करूंक जाय. कित्याक जेजून सांगलां न्ही, मातेवाचो वांजेल तुमी उक्तो करून पळयात, 20 आनी 5 वेर्स
30 आनी 1 आनी फुडें जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तुमी म्हाका करूंक ना. आनी हाका लागून आमी क्रिस्तांव मनशां सेवेक ना वाडल्या. आमी सेवा दिता जात कात धर्म रंग कितेंच पळयनासतना. आनी आमकां इनाम ह्या संवसारांत चड मेळचें ना हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. उलटें जाल्यार आमकां त्रासूच मेळटले. आतां गोंयांतूच पळया, भाव भावाक कुर्तीक व्हरता, भाव आनी भयण झगडून पुलीस स्टेशनाक वतात. शेजारी व्हरतात तें म्हज्यान समजूं येता, भाव भाव भयणी भयणी. कित्या खातीर? आपल्या बापायच्या भाटा खातीर घरा खातीर झगडटात. बरे भशेन मिटोवंक जाता न्ही? ना. दुमाळो आमीच आमच्याच मनशांक दुमाळो दिता, त्रास करता. आनी हें जेजून सांगून दवरलां आमकां. पूण आमी निराशी जावची गरज ना. आमी जर सारके वाटेर आसां, प्रामाणीक वाटेर आसां, जेजूच्या वाटेर आसां, कितलेय कश्ट येवं, कितलेय त्रास आमकां मेळूं, भिवची गरज ना. कित्याक तो आमचे बरोबर आसा आनी तो आमकां इनाम दितलोच. कित्याक तो देव, तो आमकां फटयना. म्हूण आमी जेजूच्या उतरांचेर आमचो पुरतो विस्वास दवरून आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. जे कितें आमचे त्रास आसात, आमची खंत आसा, आमची दूख आसा, सगळें आमी ताका सांगुया आनी म्हणुया, जेजू म्हजें जिवीतच हांव तुज्या हातान दवरतां. तुका कितें बरें दिसता म्हजें सवें तें तूं कर आनी तोच आमकां चलयतलो आनी सांबाळटलो.